पंडित नेहरू गोंय भारतांत विलीन करपाक नाका आशिल्ले अशें बिहारचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकरान म्हटिल्लें। राजेंद्र आर्लेकरान पंडित नेहरू आनी गोंया विशीं केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर खर तिडक उक्तायत शाखेत शिकून आयिल्ल्या मनशांक गोंयकारां मदीं फूट घालपा खेरीज आनी कितेंच दिसना अशें म्हणीत अमित पाटकार आनी युरी आलेमांताचेर फोग काडलो। First of all, the Honorable Governor is a governor, and I believe he should remain neutral and should refrain from making statements. But I will tell you, Jenna opinion poll dilo. At that time, after opinion poll, during that time, the Congress party were instrumental. Dr. Jagsikir गेल्लो, आमचे पहिले मुख्यमंत्री जे झाले तेही गेल्ले, भाऊसाहेब बांदोडकरही गेल्ले, to ask for Goa's separate identity. After that, only opinion poll that was given for Goa after the result, if you look at whatever the result is that because Goa was able to protect its identity, but the Congress was not in power and the people did not elect the people in power. So this was in context to that Pandit Nehruji had said that they are unique. The meaning is unique and we are unique. Are ajib bolche kite means we are unique. And our unique identity itself was protected by Pandit Nehruji and the Congress party because the historic opinion poll was given by them. So as a matlab ani hoin gelpa ganga maga dista एक सोय झाल्या हुयच्या हॉर्जोत एक कोणी हॉर्जोत दिसता कोणी आणि काय सदा टाइम एंड अगेन हांव सांगता की हे शाखान पळय ट्रेनिंग घेवन येता न्ही तांची बुद्धी पळय अशी हे शाखान शिकिल्ले लोकांक पयली ज्ञान ना की बाबा आमी ह्या देशान आसा की आमी ह्या देशाचे नागरीक आमी गोंयचे नागरीक हे तांकां खबर ना आणि असले लोक दुर्दैव आमचे की असले लोक अजून खंयच्या राज्याचे गव्हर्नर जातात। जेन्ना 1961 जेन्ना गोवा लिबरेट जालें तेन्ना गोंयची मागणी आशिल्ली की बाबा आमकां सेपरेट स्टेट दिवचो। थोडे लोक म्हणटाले ना आमकां मर्ज करचें, हांव तातूंत आनी वचना त्या पॉलिटिक्सान। सो तेन्ना नेरून कितें सांगलें की 10 वर्सां तुमी घेया आणि गोंयच्या जनतेक जे जाय सेपरेट राज्य जाय किंवा विलिनीकरण महाराष्ट्रान व्हरपा जाय हे गोंयच्या जनतेक थारावनी। ताज्या उपरांत जेन्ना इलेक्शन जालें जेन्ना गोवा लिबरेट जालें पोर्तुगीजा कडल्यान आनी जेन्ना गोंयाक एक युनियन टेरिटरी केली ताज्या उपरांत इलेक्शन जालें आनी इलेक्शन जावन मेजॉरिटी एमजीपीचे सरकार आयलें, काँग्रेसीचो एकूय हांगा उमेदवार जिखून आयलो ना। सो त्या कॉन्टेक्स्टान नेरून सांगलें की अजीब हे गोवा के लोक म्हणल्यार गोंयकारांक जे जाय आशिल्लें ते काँग्रेस पक्षान करून दिलें तरी तांणी मतां मारली ना आणि हे शाखान शिकून आयिल्ले लोक हांगा पयलीं म्हणल्यार हिस्ट्री खबर ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।